आता नया प्रेसिडेंटाच्या बरोबर कसं पळयता तुम्ही? ना आता अजून ऑफिशियली डिक्लेअर जावं ना, परंतु नॉमिनेशन एकी जाल्ल्या कारणान आनी ताका दुसऱ्या नांवाचो कांय पर्याय ना. दामू फाल्यां ताचे घोशणा फाल्यां करतले. आनीक गेली फाटल्या टर्माक जे आमचे अजुनूय अध्यक्ष आसा ते सदानंद कानावडे आनी पक्षाचे खातीर भरपूर बरें काम केलां. आनी ज्यो रुल्स रेग्युलेशन आसा ती पावून दुसऱ्यांदा आनी रावंक मेळना. आनी म्हणून नवीन रक्ताक वाव दिवप, नवीन हांकां वाव दिवप म्हणून सर्वसंमतीन दामूचें नांव पास जाल्लें आसा. हाऊ डू यू सी सर? आमी जेन्ना पळयता की फकत दोन सिटां आसली पार्टीची, तेन्ना तुमी आयज पार्टी इतली व्हडली वाडलेली आसा आनी आतां नवो प्रेसिडेंट म्हणलेला भशेन. सो हाऊ डू यू सी ऑल दीस पार्टीची? शेवटी पार्टीचें संघटन हें मेन. अध्यक्ष कोणी आमचे भितर जावंक शकता आनी तो कोणाच्या आदाराचेर, सगळ्या कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर, पक्षाचे जे वरिश्ठ कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर सगळे मिळून एक आमचे सांघीक वट, सगळे एक जावन काम करतात. आनी ताका कोण अध्यक्ष जालो हें मटेरियल न्ही, सगळे मिळून सगळ्यांक सपोर्ट, जो कोण आसा ताका सगळ्यांक सपोर्ट दिवपाचें काम पार्टी. दामून एका तुमचो नांवाचो उल्लेख केला की पार्टीक पयलींसून वयर काडला, तुमचो ताका आदार लागतलो म्हणून. असा आमचो आदार आसात तो प्रश्नच ना. कारण जे कार्यकर्ते आमी खरोखर भाग्यान की दामू सारके बरे कार्यकर्ते आमकां पक्षांक मेळ्ळे. त्यांनी पक्षाचें काम फुडें व्हरपाचें काम खूब अशे तरेचे कश्ट घेतले आनी म्हणून उमेद आहा की अशे तरेचे परत आनी कश्ट घेवन पार्टीक आनी मजबूत करपाचें काम, पार्टी संघटन मजबूत करपाचें काम ते निश्चितपणे करतलो. हातून अजिबात दुबाव. तर तुम्ही संघटन म्हणटा तेन्ना पार्टीन काय मतभेदूय आसता, तेचेर कशें टॅकल केलें तुमी? शेवटी ह्या 5 लोकांचे कुटुंब आसत थंय थोडे मतभेद असतात, पण मतभेद सोडोवपाचे त्याच बरोबर वेगळे उपाय तेही असतात. याची व्हडली पार्टी लाखो कार्यकर्त्याची पार्टी, तातूंत मतं वेगळी आसता, मतभेद न्ही, मतं वेगळी आसूं शकता, परंतु एकमेकांक समजल्या नंतर खंयचे वॉट इज द बेस्ट. कारण आमच्या पार्टीन पयली देश, मागीर पार्टी, मागीर हांव, ही जी भुमिका आहा ती भुमिकेक लागून ते विरोध जावंक नवीन अध्यक्षांकडे ही ताकद आहा म्हणटा तुमी? आसा, जरूर.